कोकणी भाषेत राहायची सादरपोणा खोलायची कोकणी कले उंचायची निरंतरी वाढवण्याची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा उस्क्यातुली उंचांतल्या भो उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादो सावची निरंतरी वाढून आसची माची ही मैन्याळी माची ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी माची ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी माची ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी माची ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी माची. एक 10 मिनिटां फुडले एक 10 मिनिटां तो हांगासर पिर्लुकेचे विविध ताळ आणि ताळे हांगासर तो सादर करतलो. मग्नेपणी बसचे माऊनपणी बसचे मोबायलांनी बंद करा भुरग्यांक आनी धांवडय नाकात धांवंक सोडनाकात. आणि आमच्या ह्या तरण्या कलाकाराक तोय सुरसोपान विद्यार्थी देखून त्या तरणाट्याक ताळयो पेटीचे अळ्या थंय वयर ताळयो पेट्टा ताच्या चड जायचे तुमच्या ताळयो ताणी रावयचे एक कडी जायते देव बरें करूं. आनी आतां फुडलो 10 मिनिटांचो वेळ आमच्या आश्टानच.
देव बरं करू. ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी माझी ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी माझी ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी माझी ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी. देवबरी सांज मागता. आदल्या मंचेचो खर्च ₹82,089 तुम्ही UPI आणि कावारा मुखांतर दिल्ले दान ₹15,400. ऑस्टिन आणि इल्मा रोश करिश्मा हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड बँगलोर हांच्या प्रायोजकपणाची देणगी ₹41,667 अशे वट्टूक ₹57,607.
फुडली मंची फामाद गावपीन रॉबिन सिक्वेरा आनी पंगड तोंड रॉबिन सिक्वेरा लाईव्ह मार्च 1 तारखेर चलतली. कावारा दिल्यात, खर्चाचे लाकी दिला, उदार मोंडोक्या मंचेक मजत करा. नोव्हेंबरान 3 ते 15 तारखेपर्यंत चलच्या पयलो विश्व कोंकणी संगीत महामेळ कार्यान गायनाची गिन्नीस दाखलो रचचे प्रयत्न चलतले. 16 वर्सां वयल्या कोणाय 18 या 60 जाणांचो पंगड रचून ह्या कार्यान भाग घेवंक जाता. सडीत माहिती खातीर दफ्तरांत वा मानसोबान वेबसायटाक भेट दिया. उडुपी दयासिजीच्या उजवाड पात्रार आमच्या भुरग्यांक बरोवंक अवकाश दिला. देखून पराग मिठागन सुरसोबाण भुरग्यांनी काणयो, कविता, लेखनां, प्रबंध बरोवन मानसोबाणाक वा उजवाड पत्राक धाडून दिया. कलांगणांत AC, नॉन AC कुडां आसात. वसबी दारीर मेळटात. तांचो फायदो जोडा. हॉल, मैदान, उक्त्या वेदीन तुमची कार्य सोबया. आमकां इल्ले कुमो करा. कार्यांची मागीर सुखान आसतना जावच्याक मानसोबान WhatsApp चॅनल फॉलो करा. आतां गाण मारूंक कार्याक चालवण दिवंक कोंकणी लेखक संघक अध्यक्ष रिची मॉरस हांकां अध्यक्ष लुई बाब आनी कार्यदर्शी रॉनी क्रास्ता आनी वेदीक आपोवन हाडूंक विनंती करता. रिची बाब कोंकणी कोटाम बारेन हांचो संघटक आसलो आनी तांच्या अवधेन कोंकणी बरवसो दिवच्या साबार कामां चलिल्लीं आसात. तांकां एक फुलांचो बुक्को दिवन मान करूंक आमच्या अध्यक्ष लुई बाबा लागीं विनंती मागता. आयच्या कार्याची निर्देशक शिल्पाबाई कोटिना हिका एक फुलांचो तुरो दिवन मान करीजे म्हणून अध्यक्ष लागीं विनंती. ही सोबीत वेदी तयार करून सजयल्या रोज अरेंजर्स अरुण व मंजूर हाकाय एक फुलांचो तुरो दिवन मान करूंक विनंती करता. आदल्या वर्साच्या सुरंगांनी मंचेक तांणी वेदी सजोवणी धर्माक केल्ली आसा ताचो आभार मानता. गांठ मारूंक सलावण दिवंक सैर्या लागीं विनंती करता. हांव नेहा कॅस्टेलिनो कुलशेकर धावेन शिकता. आमी नेणटी फुलां कोंकणी बाळां ही 290 मानशी सादर करता. मोयनाळी मानशी शिंकळ आतां रुपयोत्सवाच्या हुंबरार आसा. कोंकणीचे प्रमुख सांस्कृतीक संघटन मानसोबानान केल्ली कारबारां भोव व्हड, म्हत्वाची आनी भाशेच्या वाडावळीक कारण जाल्ले तसली. तुमकां खबर आसूंक पुरो ह्या नोव्हेंबरांत हेच वेदीर आनीक गिन्नीस दाखलो रचचे प्रयत्न जाता. 16 वर्सां वयल्या गायनांत आसक्त आसच्या कोणेय नांवां दिवं येता. सुरसोबाण मानसोबानान उबी केल्ली हिंदुस्तानी आनी कोंकणी तरबेती शाळा. आदल्या वर्सा सुरू जाल्ली ही तरबेती ह्या वर्सा 2 ग्रेडींनी 107 विद्यार्थ्यां सवे मुखारून आसा. आमकां तरबेतदार जावन सोबीत आनी मोगाळ शिल्पाबाई कुटिना मेळ्ळ्या. तिच्या मिनतेन आनी मानसोबाण समितीच्या सहकारान ही सांज उबी जाल्या. तुमी आमच्या मोगाची आमकां सदां पाट तापुडची. तुमच्या बऱ्या मनाचो आभार मानून ह्या मधुर नादाची संगीत सांत सुरसुराय मानशेक तुमकां बरो येवकार मागता. 2 ताळयो आमी आमकांच पेटोवच्यो. आतां आमचे युवा संगीतकार आपल्या तालेंताची झलक दितात.
सुराय ही गायनाची अपुरबाय आणि ही अपुरबाय ह्या सौभाग्याचे संजेर तुमच्या उस्क्यार पातलावंक तुमच्या कानांनी सुरांची संगीताची संधी घडोवन तुमच्या काळजा मनांनी धादोसकाय लारा धलोवंक आमी तयार जाल्या तुमकां ही मानशी रुचतली आनी तुमी रसिकते अमलात धलतल्यात म्हूण बरवसून ही मानशी आमी मागण्या गिताद्वारे सुरवात दिता कवी रॉनी क्रास्ता केलराय हाणें आयचे मानशेकस म्हणून बरयल्लें पद गीत गळ्यांनी सूर ताळयांनी देणे दिवून वागयल्या सर्वेस्पराक जिवीत दिवून जियोंक शिकयल्ल्या देवाक भास दिवून उलोवंक लायिल्ल्या सर्वेस्पराक अभिमानान मान करची घडी आमची ह्या पदाक ताळो लायला स्टीवन बाब कुटिना हाणें आनी आमकां तरबेती दिल्या शिल्पाबाई कुटिना हिणें आनी आतां सुरू जाता गायनाची अपुरबाय सूर सुराय
नमस्कार. हांव ॲस्टन लेस्टर फेर्नांडीस बंटवड PUCन शिकता. सुरसोबान ग्रेडीच्या पयल्या ग्रेडीचो विद्यार्थी. आज सुरसोबान भुरगीं निळ्या रंगाच्या वस्तूंनी सोबतात. संगीतांत निळो रंग मना शांती आनी दुखी दाखोवंक वापरतात. शांत आनी मोवाळ रंग उमेद वाडयतात. निळ्या रंगाची शाई आशेसर रंग पोरण्यो यादी जिवाळयतात आनी कश्टा दुखींचो उगडास हाडयतात. पूण आमी भुरगीं कोंकणीचो फुडार. आमी निळो रंग आमची उमेद वाडोवंक वापरतल्यो आनी कोंकणी संगीत शेताचो फुडार बळवंत करून दाखयतल्यो. सुरसोबान क्लासीक दुसऱ्या वर्सांत आसात. म्हयन्याच्या पयल्या आनी तिसऱ्या आयतारा पयल्या ग्रेडीक आनी दुसऱ्या आनी चवथ्या आयतारा दुसऱ्या ग्रेडीक सांजेर 3 ते 5:30 वरां पर्यंत कलांगणांत तरबेती चलता. कोंकणी संगीत शेतांत देखलेलो महान संगीतकार विल्फ्रेड हेबिंबस ताणें कोंकणी संगीताक दिल्ली देणगी अपार. मोगाची, रागाची, मैपासाची, सिंतिमेंटाची कसलीय म्हणा ताणें लिखलेलें आनी गायलेलें लेख नासलेलें. कोंकणी मायभाशेक मान करून तिची होगलीक गावन जायतें बरोवन गाजयलां. हेस मेळींतलें एक पद आसा, म्हजी भास कोंकणी. सादर करतात सुरसोबान भुरगीं. तांकां 2 ताळयो. संतोषायदाज चिंतना हासनास तू मोच्या मना. संतोषायदाज चिंतना हासनास तू म्हज्या मना. कोंकणान या कोंकणान हांव जल्माला व्हड जाला जियेता नशिबान. म्हजी भास कोंकणी, म्हजी भास कोंकणी, म्हजो स्वास कोंकणी, म्हजो स्वास कोंकणी. म्हजी जात कोंकणी, म्हजी रीत कोंकणी, म्हजी चाल हाल सगळी कोंकणी. म्हजी भास कोंकणी, म्हजी भास कोंकणी. माय शिकयता कोंकणी तोंडपाशी. माय परेंची भास मैपाशी. माय शिकयता कोंकणी तोंडपाशी. माय बरीचशी भास मैपाशी. जीवनान या जीवनान हांव खुशी धादोशी ह्या म्हज्या कोंकणान. म्हजी भास कोंकणी, म्हजी भास कोंकणी, म्हजो स्वास कोंकणी, म्हजो स्वास कोंकणी. म्हजी जात कोंकणी, म्हजी रीत कोंकणी, म्हजी चाल हाल सगळी कोंकणी. म्हजी भास कोंकणी, म्हजी भास कोंकणी.
हांव रिया मस्करेनस सुरतकल 5वे क्लासीन शिकता सुरसोबान पयल्या ग्रेडीचे विद्यार्थीन. आमी शिकिल्ल्यांतली एक ल्हान सळक तुमकां हेमांचे वेळी मेळटली. आतां गांवचें पद बीत कये बरसो बंदिश बांदावळेंत आसा. आमी सुरसोबान भुरगीं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन शिकून आसाव. शिल्पाबाई आमकां भूप, वृंदावनी सारंग, भैरव, बिबास, बिहाग, जीवनपुरी, पुर्यादनश्री, मॉलकॉन्स्तराना इत्यादी रागा शिकयता. ताळ धਰਨ सूर घालूंक शिकयता. आमी सुकी करतना मात्र तिका कोंकणींतलो राग येता. ती रागांत सुजोर करता. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतांत बंदिश म्हळ्यार एक कायम बांदावळाचें गीत. हें एक रागाचें चौकट. ह्या सुमोळाचेर गायक आपलें गायन आलाप आनी तान्याद्वारे सजयतात. रागा पुर्यादनश्री हो 3 संचेचो रागा आसून पुर्वी ताट हाका संबंद आसता. हातूंत पुर्वी आनी धनश्री रागांचें बोळ मेळटा. हो रागा दया आनी काकुळीचें बोगाप उपसयता. आतां आयकुया हें पद बीत कये बरसो. बीत गए बरसों बरस बिन बीत गए बरसों बरस बिन प्रिया नहीं आए.
सोमेस्तां हांव स्टेलन डिसोजा बंटवळ 8वे क्लासीन शिकतां सुरसोबान पयल्या ग्रेडीचो विद्यार्थी. धणू धणू पावस म्हळ्यार कितें म्हूण तुमकां कळीत आसा? धणू धणू पावस जिनी जिनी पावस अशें म्हळ्यार आमी भिरी भिरी पावस म्हणटा. पळय तो पावस कोंकणीची उतरां सुराय कितली सोबीत पळया. ह्या पावसान तुमी कोणी भिजल्यात? भिजोंक नांतर या मस्ते संगीत पावसान भिजया. तांतले कांय तोडे कुडीर चिरोवया. आकाशा मोडार उबोवया. सुकणी जावया पाकाटे फुलोवन वयर वयर उबया. ह्या धणू धणू पावसाची मजा साकया. ह्या पदाक उतरां बरोवन संगीत दिलां संगीत गुरू जॉयल बाब पिरेरा आनी. आतां गातात सुरसबाण भुरगीं. तुमच्यो ताळयो मळबाक तेंकूं.
सुमेस्तांक नमस्कार. हांव लिसा जीन पिंटो बिजय 6वे क्लासीन शिकता. सूर सोबाण 2रे ग्रेडीची विद्यार्थीन. आतां आमी कोंकणीचो आनी एक विशिश्ट गायन प्रकार गातांव. तो आसा म्हांडो. म्हांडो पोर्चुगीज प्रभावान उपजल्लो एक सोबीत गायन आनी नाच प्रकार. विविध ताळाची आनी ताळ्यांची पदां गुंतून मांडो जाता. पोर्चुगीज ताळ्यांच्या आनी ताळ्याच्या सिंतमेंताळ पदांनी सुरवातून हेर तळाक वचून कोंकणीच्या दुलपद वा भायला वा आदी पोलकां म्हणटात त्या उडत्या ताळ्यांतच आखेर जाता. मंगळुरान मांडो फामाद करूंक वावट काडलेल्या मांड सोबाणान आसा केल्ल्या मांडो उत्सव कार्यांत जेराल मांडो म्हणून नांव वेल्लो हो मांडो आतां तुमकां संतोसाच्या मांडार दलयतलो. भुरग्यांक ताळयो मेळ्ळ्यार खुशी जाता. मांडो सोबीत जाता. सोयताना दिसता सगळेच ते किरणार सूर्याचे.
ही एक ताराना तुमच्या मुखार सदर जाता. हो ताराना रागा मालकांच हातून आसा. रागा मालकांच गुणायेचो अध्यात्मीक रागा. हातून फकत 5 सूर सा कोमल गा, मा कोमल द आनी कोमल नी आसतात. रे आनी पा हातून आसानात. ताराना म्हळ्यार गायनात उतरा बदलाक ताना ना देरे देरे ना तसले ताळ्यांचे शब्द वापरतात. वेगान गातात. हो रागा मध्यान राती समोर 12 वरां तावन 3 वरां पर्यंत गातात. हो रागा मनांतली शांती भक्त आनी धैर्य आपटापता. शिवा देवाचो राग शांत करच्या संदर्भार ह्या रागाचो उल्लेख येता. आतां फुडें येतात सुरसोबान भुरगीं गावंक रागा मालकांच ताराना. नमस्कार, हांव रिन्सिया मोंतेरो मियापदाव 6वीन शिकता आनी सुरसोबान 2रे ग्रेडीची विद्यार्थीन. कोंकणींत चलयेक वरून साबार पदां बरयल्यांत. फुलच्या फुलासरी करून वज्रां, मोती, भांगार, शिंगार आनी कसली कसली नांवां जायत्यांनी दिल्लीं आसात. आनी थोड्यांनी चलयेक घातकी म्हणचेय आसता. पूण आज हांगासर गांवकासच्या पदांत मानेस्त नॉर्बर्ट पिरेरा चलयेक निर्मळ फुलाक सरी करता. सांगातच सत्रायेची कांय थोडी सुत्रां दिता. कोंकणींतलो मालगाडो संगीतकार जावन आसो नॉर्बर्ट बाब पिरेरा साबार संगीत सांजो कवल्यो काडून कतारांत कोंकणी गाज उठोवन बरो वावर केला. आतां फुलचे फुल गांवक फुडें येवच्या सुरसोबान भुरग्यांक तुमच्यो ताळयो मेळोवन दी.
डिसोजा आता PUCन शिकता आनी सूर सोबान दुसरे ग्रेडीची विद्यार्थीन. उतरांनी जावच्या संभाशणाच्या की प्रकृती आवाजांत आसची भावना काळजा मनाक चड नाटवतात. मन जातींनी आपल्या लागीं करचे आवाजा संभाशण, सुकण्यांनी आपापल्या पंगडाक दिवचे सत्राये उले, उदकाचे सुळसुळे, दर्याची गाज, वाऱ्याचे लार ह्या सर संगतींनी उपजोवच्या नादांत उपजाल्यात 7 सूर. हाका आमी सरगम म्हणटा. सा रे ग म प ध नी. सरगम गायन भारतीय शास्त्रीय आनी सुगम संगीतांतलो एक मुखेल आनी विशेष कला प्रकार. हातूंत कवितेचे शब्द गावच्या बदलाक स्वरांची नवांच वापरणं ताका एक शिस्तबद्ध, लयाबद्ध आनी शृंगारीत रुपान प्रस्तुत करतात. सरगम गायनांत भावनाची अभिव्यक्ती, ताळ आनी लय आसता. भारतीय संगीत शास्त्रा प्रकार हर एक स्वर मनशाच्या कुडीच्या सप्तचक्रा संगता मेळून आसा म्हूण मानतात. ह्या सरगमाच्या आदारान कोंकणी पदां शास्त्रीय रितीन प्रस्तुत करचो हो प्रकार आमची शास्त्रीय तरबेतदान शिल्पाबाईन तयार केल्लो एक नवो प्रयोग. आज हो पयल्या फावटी सादर जाता आनी हो पयलो प्रयोग एरिक बाबोजेराच्या मानाक अर्पण जावन हे वेदीर शिवरतलो. हे शिंकलेन गावची पदां सुर्याची किरणां, केन्ना तरी असो जावं, फातोडेच्या कोंब्यान आनी उज्या वेंगेन. तर आतां सादर जाता कोंकणी संगीताचो नवोच प्रयोग, कोंकणी सरगम. Pa
हांव स्वीतन लोबो कुलशेकर. हांव 7वेंत शिकता. सूर सोबान दुसऱ्या ग्रेडीचो विद्यार्थी. संगीतान नवरसा म्हळ्यार 9 प्रमुख बोगणां. शृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत आनी शांती. विविध राग आनी ताळ वापरून संगीतकार ह्या 9 रसांक प्रेक्षकांच्या काळजांनी पावयतात. मेरे डोल ना सरगम चडसो चारुकेशी रागांत आसा. तशेंच जय जयवंती, रागेश्री आनी भीमा पलासी रागांचो मिसलाप आसा. लोकद काळजी 19व्या शेंकड्यांचो तत्वपदांचो सांत शिशुनाळ शरीफान गायलेल्या ह्या कन्नड जानपद पदांत संवसाराच्यो दुखी खंती बेजाऱ्यो सांडून शांतीन जियेचे म्हणलो संदेश आसा. फमद गावपी रघु दीक्षित हाणें हाका नव्या रुपार सादर करून लोक मोगाळ केला. कोटेया मनेयೊಳಗೆ राजू अनंत स्वामीन गायलेल्या ह्या फामद लोकवेद पदांत हळ्ळेच्या जिविताचे वर्णन आसा. आता ही मेटली सादर करून येवच्या भुरग्यांक तुमचे उमेदीच्यो ताळयो पावून दी. పద 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 గమ పద నిరిస పని నిస పని నిస పని నిస పని నిస గమ పద నిద పద నిస గమ పద నిద పద పమ గమ గరి సని దని సగ మగ సగ మ పద పద నిస
नमस्कार, हांव वियोना पिंटो बाज्जोडी आनी हांव 8व्या क्लासीन शिकता. सुरसोबान 2ऱ्या ग्रेडीची विद्यार्थीन. गझल म्हळ्यार एकाच मिटरार आसचे कवितेचे रूप. उर्दू आनी पर्शियन साहित्यांत हे चड फामाद जाला. आतां कोंकणीन ती जायते कवी गझल बरयतात. गझल रचनेन शेर, मतला, रदीफ, काफिया, मक्ता, बहार अशे प्रमुख भाग आसात. आदीं गझल म्हळ्यार फकत मोगाचे विशय आसतले, पूण आतां सामाजीक परिस्थिती, जिविताचे तत्व आनी संवसाराच्या रीत रिवाजी विशीं गझल बरयतात. आतां सादर करचे गझल आसा तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आनी ते गावंक हांव फुडें आपयता. सुमेळ चांदो गायन शेतांत आपली पावलां थिरायिल्ली, सबार बहुमानां जोडलेली, तरबेतेंत आमकां सांगात दिवची DL बाय डिसोजा. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो. आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो. आयच्या ह्या मंचीक लीड गिटारार आमकां सांगात दिता ॲस्टन रॉड्रिगस. गांवांत बाजोडीचो सेंट जोसेफ्स इंजिनियरींग कॉलेजींत आनी कंप्युटर सायन्स इंजिनियरींग पदवी जोडल्या. एक उत्तीर्ण गिटारिस्ट. ब्लूज, मेटल, क्लासीक रॉक संगीत शैलींतल्यान प्रभावीत जावन ह्याच शैलीची संगीत ताका चड आवडटा. पयले फावटी ह्या वेदीर खेळच्या ॲस्टनाक आमी ताळयो दिवया आनी बरें मागया. कीबोर्डाचेर आमकां सांगात दिता ॲशवेल कोलासो शक्तीनाग. सेंट जोसेफ्स इंजिनियरींग कॉलेजींत 2ऱ्या वर्साचे कंप्युटर सायन्स इंजिनियरींग शिकप तो जोडून आसा. ट्रिनिटी कॉलेज लंडन ह्या संस्थेंतावन प्रॅक्टिकलान 6 ग्रेड्स ताणें पूर्ण केल्यात. सुमेळ गायन पंगडाक एक कार्याळ सांदो. ब्लू एंजल्स स्क्वायर पंगडाक तो कीबोर्ड खेळटा. अलानी मेलडी नायट, सुरांगनी गायन आनी गजाली तसल्या संगीत कार्यांनी ताणें कीबोर्डाचेर तसो सांगात दिला. उमेदवंत उदेवनेवचो युवा तालेंत ॲशवेलाक जोरान ताळयो. ड्रम्साचेर आसा आमचो पंगड्याचो धाकटो कलाकार शॅनन कुटिना कॉडेल. माउंट कार्मेल सेंट्रल स्कूल असो 8व्या क्लासीचो विद्यार्थी. मेल्विन फेर्नांडीस हांचे तावन फाटल्या 4 वर्सां तावन तो ड्रम्सान तरबेती जोडून आसा. संगीत मात न्ही खेळांतय तो हुशार. एक बरो बॅडमिंटन आनी व्हॉलीबॉल खेळगडो. शॅनन तुवें आमच्या पंगडाक सांगात दिल्लो आमकां व्हरतो संतोश. तुका आमी स बरें मागता. जोरान ताळयो ह्या भुरग्याक आमी. बेस गिटाराचेर आसा आनीक युवा कलाकार हॅन्सन लसरादो एंजेलोर. सान लुईस कॉलेजीचो फायनल इयर BCom विद्यार्थी जो जावन आसा.
साबार इंटर कॉलेज बॅटल ऑफ बँड स्पर्धांनी ताणें भाग घेतला. तशेंच कोडयालांतल्या साबार संगीत पंगडांक तो बेस गिटारिस्ट जावन आपलें संगीत दिता. पयले फावटी तुवें ह्या वेळार आपलें तालेंत प्रदर्शन केलें हॅन्सन. तुका मुखल्या दिसांनी साबार अवकाश मेळून दित म्हूण मागता. इंग्लिशांत एक सांगणी अशी आसा, द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट एन आर्टिस्ट कॅन पे टू म्युजीक इज टू गिव इट लायफ. ह्याच परी हांगासर सादर करूंक आसच्या सर पदांक तशेंच येदोळ सादर केल्ल्या पदांक संगीतान जीव दिला ह्या संगीतकारांनी. ह्या सुरसुराय मानशी असो, संगीत निर्देशक जावन आसच्या तालेंतवंत तरनो संगीतकार केतन कॅस्टलिनो हाची वळख तुमच्या मुखार दवरता. कुलशेखर मुळासो केतन कोंगणेसो उदेतो उत्साही कलाकार. तो कीबोर्ड खेळटा, ताळे बसयता, संगीत सजयता आनी गाता. ह्या बाबतींत तो सिरियस आसा. लंडनाच्या ट्रिनिटी कॉलेजींतावन इलेक्ट्रॉनीक कीबोर्ड हातूंत 6वी ग्रेड संपयल्या. ताणें द कॅडन्स कॉयर स्थापन केला आनी कार्यां सजयता. तशेंच हेर साबार बँडांनी संगीत दिता. तितलेंच न्हय आसता तो GG100 गायन पंगडाचो प्रमुख सांदो आनी सुमेळ सांदो. कलाकुल आनी मांड नाटक पंगडाच्या 4 नाटकांक ताणें संगीतान सजयलां. भुरग्यांनी आज गायन केल्ल्या ह्या सर्व पदांक केतनान नव्यान हार्मोनीज रचून दिवन आपली तांक दाखयल्या. असल्या तालेंतवंत संगीतकारां सांगाता आमी ही मांची चलोवन आसाव म्हणलो अभिमान आमकां. आनी आमचे सांगाता मेळून ही मांची रंगीत केल्या केतन आनी सर्व संगीतकारांक आमी आभारी जावन आसा. आनी आतां हांव एक पद सादर करतां. हें गीत राग यमन हातूंत आसा. राग यमन म्हळ्यार हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायनाचो मुळावो राग. हो आपल्या मोगाच्या आनी प्रशांत भावनांक फामाद आसून चली चल्ल्यान शिकयतल्यांक सुरवेर हो राग शिकयतात. हो रागा शास्त्रीय, उपशास्त्रीय आनी बॉलिवूडांत चड वापरताना आसात. देखूनच राग यमन हाच्यो थोड्यो वळी म्हणजे स्वर तुमकां हें शिकया म्हूण बघता. तयार आसात गे? तर सुरू करया गे. सुरू करच्या पयलीं हांव एक श्रुती धरतां. जायत गे? भितोरी बाब म्हणटा कोणना श्रुती कंगे गेला म्हणून. सा ओके. आनी मुखार थोडे स्वर हांव गायतां, म्हजे उपरांत तुमी गायचे. गायतात गे? ओके. नी रे सा नी रे ग रे नी रे सा नी रे ग म पा पा म ग रे
नी रे ग मा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा वाव आमचे भुरगीं तितले सोबीत करून गायतात हो पयले फावटी प्रयोग जालो हांगासर आनी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं ओके हांवें सांगलें हांव गांवचें गीत राग यमनार आसा सो खंयचें गीत गायता म्हणून कांय एक झळक मेळ्ळी की गावंक पुरो म्हणून शास्त्रीय न्ही म्हळ्यार टू क्लासिकल न्ही कोंकणी न्ही हिंदीत कांय आयडिया मेळ्ळी की तुका लाई आसलें तुका सांगूंक नासलें एक्चुली सांगून सोडलें ओके फायन मोह मोह के धागे मोह मोह के धागे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किसी तरह के हाय सुलझे हे रोम रोम के तारा हे रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किसी तरह के हाय सुलझे तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना कैसे तूने अन कहा सब सुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना तू दिन सा है मेरा आना दोनों मिल जाए शामों की तरह ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किसी तरह के हाय सुलझे है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों
जाओ जी कोई टोह टोह ना लागे किसी तरह के हाय सूझे नमस्कार हांव सिमोना सल्डाना वा मंजू हांव 7वीत शिकता आनी सुसोबान दुसऱ्या ग्रेडीची विद्यार्थिनी कोंकणीचें एक बफमात बायला पद डायना बाय अमर चाफरान बरोवन एरिक बाबान तालो बसयलें हें पद कोंकणी संवसारान बफमात अमर चाफरा आपल्या काळाच्या की फुडें चिंचो कवी आज आमी कितें स्त्री स्वतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्र म्हणटाव तें टवलच्या काळार ताणें ह्या पदान बरयलां डायनाबाई तिचे कुशेन नासता कोणेय काडू घालून तिच्या घरात तिलची गरज ना तिचे कुशेक खाडू घालूंक जायना कितेंय जाल्यार तिच्या जिविताक तिचे आशे कुशेक ती जबाबदार देखून तूं कांय कंत करिनाका नाच गे बाये संवसार जळना जळल्यार परवाना म्हूण कवी सांगता आतां कानाक मधुर बोगच्या संगीता सवे हें पद आयकुया आनी बसयल्या कडेन नाचोया Dynabite, 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 Dynabite.
सजळाला जायना बाय कृष्णांत नाचता माझ्या बोटांनी जागा नाचता सगळं दिसो काटकी पर्यंत वैरूता सगळ्या गावात बाय नाचता जायना बाय कृष्णांत नाचता माझ्या बोटांनी जागा नाचता सगळं दिसो काटकी पर्यंत वैरूता सगळ्या गावात बाय नाचता जायना बाय जायना बाय जायना बाय जायना बाय जायना बाय जायना बाय नमस्कार हांव वालेंच्याचो अँड्रिक जेडन पिंटो 8वे क्लासीन शिकता सुरसोबान 2ऱ्या ग्रेडीचो विद्यार्थी सुरसोबान तरबेतीची तांक पळया आमकां तरबेतीक पावंक आयिल्लीं वडिलां गायनाच्या सुरांत शिरकलीं आनी तांणी एक पद उबें केलां ह्या पदाक उतरां बरोवन ताळो दिला यॉडलिंग किंग मेल्विन बाब पेरीस आंजेलोर हांणी मंगळूरची वडविकाय गांवचें हें पद मंगळूरकारांच्या बऱ्या मना विशीं हांगाच्या प्राकृतीक सोबाये विशीं हांगा मेळच्या खानापाकवाना विशीं हांगाच्या जणा विशीं सांगता आमच्या गांवांत माया मोग उणो जावन येवच्या वखता मन आनी धाबावेचे आनी दुबावाचे किटाळ पेटोवन आसच्या वखता ते आकटे जायन अशें मनशा मलाक उखल धरची गरज आसा म्हूण सांगून आमी मोगान जियेवया म्हूण बरें आशून हें पद गावंक आमच्या वडिलांक विनंती करता आनी तुमच्यो ताळयो तांचेर शिवरो म्हूण आशेता हे मंगळूरामचे नैसर्गिक सोबायेचे हे मंगळूरामचे बोधे शांती समाधानेचे
नमस्कार. हांव शानिया डिसोजा बेळवाई 12वेंत शिकतां. सूर सोबानाची पयल्या ग्रेडीची विद्यार्थीन. आमकां वर्सभर हिंदुस्थानी गायनाचे विविंगड रागा शिकूंक आसात. ताचे पटली चरित्रां शिल्पाबाई समजयता. कळंगनांत आमची अभ्यास चलतना मानसोबान अध्यक्ष लुई बाब येता पळयता. संदीप दट्टू गरजेची सर तयारी करता. दफ्तरांत वितोरी बाब, सविताबाई वा विकास दट्टू आसतात. संगीत संगात दिवंक एल्ड्रॉन दट्टू, अश्वेल दट्टू, केतन दट्टू, ग्लेनन दट्टू अशे उमेदवंत संगीतकारांचो सांगात आमकां मेळटा. अशें सगळी वेवस्था आमचे तरबेतेंत सांगात दितना ही अपुरबायेची सांज उबी करूंक आमी सकल्यांव. आतां एक हिंदी मॅशअप गीत सादर जाता. रागा कमजांत गरमोरे परदेसिया सरगम, रागा बिलावळांत दिल है छोटा सा, गुजराती लोकवेदाचे हे शुभारंभ आनी रागा यमनाचे केसर पदांची शिंकळ आतां गातात. तुमच्यो ताळयो तांकां संतोसांव. धीम धीम तनन धेरेना, धीम तनन धेरेना, धनि समा सगमना निधा मग पा, गम प सा सा गम प नि नि, गम प नि ध प म ग रे ग म ध प, रे म प ध म प नि नि ध प म प ग म रे सा नि सा रे रे म म प प ध ध प म नि नि रे सा नि ध नि ध प म प ध नि ध प म ग रे सा नि सा रे रे गा. महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में, महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बादलों आशिया. हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की तेरी पे दिल की बाजी रे शहनाई, शहनाई, शहनाई. ख्वाबों के बीच कच्ची ज़मीन पे हमको बोना है, आशा की मोटी सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको धोना है. शहनाई, शहनाई. प्यार जिंदगी प्यार हर खुशी प्यार जिसने पाया है, वही दिल फूल जैसा खिला. ओ प्यार करती है प्यार तो कर, प्यार गलती छाया है, देखो फिर ना करना गीला. प्यार ही धड़कनों की कहानी है, प्यार है सीधा सीधा, प्यार अश्कों की बहती निशानी है, प्यार में है चैन कहाँ. प्यार की बात जिसने न मानी है, उसकी ना तो ज़मीं है ना है आसमां. नौजवानों बात मानो, कभी किसी से न प्यार करना. नौजवानों बात मानो, कभी किसी से न प्यार करना. एक सरा 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 जो भी हो सो हो, हमें प्यार का हो आसरा, फिर चाहे जो हो. एक
नमस्कार. हांव संजना रिवा मतायेश शक्तीनगर नोवेन शिकता आनी सुरसोबाण दुसऱ्या ग्रेडीची विद्यार्थीन. आमी कार्याचे अखेरीक पावल्या. वर्साचे संगीत पॉयंट हांगा एक बळादीक घुंवडी घेता. भुरग्यांक फकत संगीत आनी गायन शिकयनासतना तें सोबीतकन सादर करूंक मांडसोबाणान ही संदी उबी केल्या. भुरग्यांच्या तालेंताची सर्वय अभिवृद्धी करूंक कलांगणान जोगती मांडावळ आसा. जर सारक्यान वापरलें तर आमी एक दीस नखतिरांक कुटूंक शकतल्या आनी कोंकणी मांयच्या मुकुटाक माळूंक पावतल्या. आज फकत मानची संपता, पूण आमचें सुरसोबाण शिकप फुडें वेतलें. मार्च एप्रिलान परिक्षा आसा. परिक्षा फुडें केल्ल्यांक प्रमाणपत्र आसा. आयचें निमाणें गीत आसा वा वा संगीता. 7 स्वर एक जावन गीत जाता. धिंतनना नाचयता म्हूण पदान नाचयल्लो कवी फुडें जात भास विसरून गायतना संगीत दुस्मानांक सयत लागीं हाडयता म्हूण आशावाद उसारता. आयच्या भारताक होस्स आशावाद भोव गरजेचो. आज जात कात मत म्हूण वांटे फांटे जाल्ल्या भारतीयांक संगीत लागीं हाडूंक शकता. आमी भुरग्यांनी संगीताची हिस्स तांक आमची कन्न घेवंक जाय. ही तांकस आमची तांक, ही तांकस कोंकणीची तांक, ही तांकस फुडाराची तांक आनी ही तांकस नव्या भारताची तांक. मेल्विन बाब पेरिसान बरोवन ताळो बसयल्लें हें गीत आतां सुरसोबाण भुरगीं तुमचे समोर गावंक येतात आनी तुमी तांकां ताळयांनी उल्हासियात. तर आतां सदर जाता आयच्या संजेचें निमाणें गीत वा वा संगीता. गंत दुख पयस वेता. Sky,
लागि हाड्दा दुश्मनांकी सहित संगी बसैता सात पास विसरून कोण गायता आपले नेणे हेरा काही वाटता संगीत म्हणून शामिल लागे हाडता उस्मानाची सैत संगी बसैता आपला संगीत शेती गीत गायता समुखीने जागोस काय गायताना सारे काम पदानी सा असताना समुखीने जागोस काय गायताना सारे काम पदानी सा असताना अरे वा संगीत शेती गीत गायता सा सारी दा पमरी नी दा पमगा दा पमगरी दा सारी सा हांव वेदिका पळयतां मांडसोबान अध्यक्ष लुई बाब पिंटो आनी कार्यदर्शी रॉनी बाब क्रास्ता तशेंच सुमेळ समन्वय बाय रायना कॅस्लिनो. कार्य संपल्या उपरांत सर्वांचो आभार मानची एक रिवाज आसा. आयचें कार्य सोबीत जालां, शाबेतायेन संपलां. धन्यदेवाक जावरका. आदल्या सुरांगणी मानशे वेळी कपलार एक उमो दिवन बरें जालां शिल्पा म्हणून पाठ थापडलेल्या एरिक बाबाचो आज मानान आनी मोगान उगडास काडटा. ताच्या बेसांवांनी ही कार्य सदां सुद्दां फुडें वेतली. हांगासर एरिक बाब ना तरी जॉयस बाय आमचे सोबय आसा. काल म्हाका ती मेळ्ळी. तिणें म्हाका तशेंच पुटलून धरून उमो दिलो, बेसांवेन दिलें आनी सांगलें फाल्यां हांव येतां आनी तुमचें कार्य सोबीत जाता म्हूण तिणें सांगलें. जॉयस बाय तुमच्या हाजीरपणाक देव बरें करूं. असल्या कार्याची चिंता पाठोवन तें अपुरबायेन सादर करूंक कितें मांडवळ जाय ती केल्ल्या आनी हर एका मेटांनी सांगात दिल्ल्या मांडसोबान अध्यक्ष लुबियाबाक दिनवास. तशेंच ताच्या चिंतपाक पाठिंबो दिवन कार्य यशस्वी जावंक कारण जाल्ल्या मांडसोबान समितीक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे तरणे संगीतकार ह्या कार्याचो आत्मो भोव सोबीत रितीन कार्य सजयल्या तांकां एक उगडासाची काणीक दिवंक हांव लुबाबाक विनंती करतां. हांव नांव आपयत आसतना तुमी एक घडी मुखार येवचें. आयचो संगीत निर्देशक केतन कॅस्लिनो. अश्विल कुलासो एक बरो कीबोर्डिस्ट. आमचो बेस गिटारिस्ट हांसन लस्ट्रादो. Aston Rodriguez, आमचो लीड गिटारिस्ट. आनी निमाणो पयले फावटी एका व्हडल्या संगीत कार्यांत भाग घेवन ती कोंकणी सांजे वेळार ताणें आपलें तालेन प्रदर्शन केलां. म्हज्या मोगाचो शानेन कठीण. वर्साच्या तरबेदीन म्हाका सांगात दिल्ली आसा बाय DL. तिणें वेदीक येवचें आनी मानाची यादस्तिका घेवची. हें कार्य सोबोवंक जायत्यांनी आपलो वेळ आपली मेहनत घाल्ली आसा. तातूंत एकलो संदीप मास्क्रेनस. तरबेतीक बसूंक सावंड अशे वेळार जाय जाली तयारी करचो. भुरग्यां वरनी चड उमेदीन गावंक शिकचो. म्हाका एक हुनूनी आनी रुचीक च्या करून दिवचो. संदीप आज नाटका खातीर भायर गेला. ताकाय देव बस्तू बरें करूं. दफ्तरांत सुरसोबाण हाजरी लेखपाक आनी हेर गजाली सांबाळचे सर्व माहेत जोगत्यान सांबाळून वेळार मेळचे परी करच्या सविताचो वावरी व्हरतो. तशेंच रुक्मिणीयाका की देव बरें करूं म्हणटा. विकास कलाकुल रॉनी क्रास्ता आनी आमचो वायस प्रिंसिपल वितोरी बाब
हे खंयच्याय गरजेन पावतात आनी कुमके हात उसयतात. आज हांगासर कार्यनिर्वहण केल्ल्या भुरग्यांक कंटेंट तयार करून दिवन तांकां तरबेती दिल्ल्या तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सूर सोबाण क्लास वेळार म्हाका संगीतान सांगात दिवनशा आश्वेल, एलरॉन आनी ग्लेनन तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. हे पावटी प्रचाराची जबाबदारी घेवन अपूर्बायेचे विन्यास केल्ल्या आजय डिसोजाकी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसात आमच्या भुरग्यांची वडिलां. भुरग्यांच्या की चड उमेद तांकां पळोवन तांकां आसा आनी म्हाका तें पळोवन मस्त खोशी जाता. तांणी एक पद गायलां आनी सांजेची सोबाय सडयल्या. तांकांय देव बरें करूं. आमी सुमार तेंपात हांव हांगासर अभ्यास केला आनी आमच्या भुरग्यांनी आज बरें करून गायलां. आमी कितलेंय बरें करून गायल्यार ताका तें आनीकय बरें आयकचें तर ताका कारण सावंड्स. सो आमकां पोरच्या दिसा आमच्या फायनल प्रॅक्टिसा वेळार तशेंच कालच्या रिहर्सला वेळार आज सोबीत करून सावंड वदूकसून दिल्ल्या सुरभी सावंड्स तुमकां देव बरें करूं. सावंड बरो जाल्यार पावना, सावंड इंजिनियरी इम्पॉर्टंट म्हणटात. सो गणेशरे इरेगला देवर एड्डे मालपाड आमकां खुशी जाली. येस, सोबीत रितीन आमकां लायटिंग्स वदूंक दिल्ल्या एंजल्स लायट्स किंगो माम तुमकांय देव बरें करूं. अरोरा व्हिडिओ तुमकांय देव बरें करूं. स्टानी बंटवळ फोटोग्राफी तशेंच रचन तुमकांय देव बरें करूं. वेदी सजयल्ल्या रोज एरेंजर्स तशेंच आमकां फुलां उदूंकसून दिल्ल्या ब्लूम्स तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां म्हज्या भुरग्यांनो हांव कितें सांगूं. आय लव यू ऑल अँड आय एम सो प्रावड ऑफ यू ऑल. म्हाका मस्त खोशी जाता. आमी मस्तू म्हयन्यांत हांव तयाराय केल्या ह्याच दिसा खातीर. हे आमचें सगळ्यांचें सोपाण जावन आसलें. हे म्हजें एकल्याचें सोपाण न्ही, तुमचेंय सोपाण जावन आसलें. आनी म्हजें कितें चड म्हणजे आदल्या वर्सा एरीक मामा आमचे सोय आसलो, ताका एक सोपाण आसलें भुरग्यांनी शिकाजे मानचेर अशीं पदां सादर करचें म्हणून. आज तुमी तें जारी केलां. सो तुमी ह्या इतल्या म्हयन्यांनी म्हाका दिल्ल्या सांगाता खातीर, म्हाका दाखयल्या मोगा खातीर, हांवें गुजी करतना मोगान तें तुमी काण गेल्या खातीर तुमकां सगळ्यांकी देव बरें करूं. कीप सिंगींग, कीप शायनींग. आनी तुमकां म्हज्या मोगाच्या संगीत प्रेमींक आमच्या उल्याक पाळो दिवन सुरसोबाणाच्या भुरग्यांक पाटिंबो आनी बेसांव दिवंक हांगासर आयिल्ल्याक देव बरें करूं. हांगा कार्य संपता पूण शिकाप मुखारून वेता. ह्या शिकपांतल्यान ही भुरगीं संगीताचो आनी कोंकणीचो संवसार रंगोवन गायन शेताची नक्तीरा जावंक म्हूण सांगून सर्वांक बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरी रात दिवं. देव बरें करूं शिल्पाबाई. पयल्यान पयलें भुरग्यानो सूर सुराय कितें अपूर्बाय. बारीक सोबल्या तुमी आज सोबीत हे कार्य दिलां तुमकां. सर्वांक परबी पटयता आनी मुखार बरें मागता. संगीत एक दीग विशय लांब पयण आसतलें. जर तर तुमी तिरासान सांबाळून एकाग्रता सांबाळून जर तर रियाज सारक्या रितीन केल्यार तुमकां खंडीत जावन उज्वल भविश्य आसतलें. तुमी आमचें भंडार, आमचो भरवसो. तुमचेर आमकां अभिमान आसा आनी तुमकां जाय पुरतो सहकार कलांगार जावन केन्नाय मेळटलो. आतां हांवें आयकलें मस्तपटी उलयतना लंडन ट्रिनिटी कॉलेज लंडन म्हणून एका इल्या दिसांनी इन्फिनिटी कॉलेज कलांगण जावं की पुरो तुमकां डिग्री जावं वाडा. आदले वर्स आमी भुरग्यांक म्हणून दवरलें आनी भुरग्यां खातीर सभार कार्यक्रमां केल्लीं. हांव 2 वरास एक संगीताच्या वरास जावन आसतलें. येदोळ तूं एक म्हयन्याळी मंची आदली म्हयन्याळी मंची संगीताची जाल्या. आज तुमची इतल्या अपुर्ब्यान संगीत सांज जाल्या. फुडल्या 2-3 म्हयन्यांनी ह्या वेदीर एक संवसाराक संगीताची गिरेस्तकाय दाखोवची सभार कार्य आसतलें. मात न्ही ह्या नोव्हेंबरांत गिन्नीस दाखलो जावचो एक प्रयत्न आमी करते आसा आनी आमकां भरोसो आसा की आमी ते दाखलो रस्त्यार या म्हणून. तुमकां ह्या
गिन्नीस दाखल्याच्या प्रयत्नांत भाग घेवंक जायना कित्याक गिन्नीस रूल कितें म्हणटा म्हळ्यार 16 वर्सां भरची जायचे म्हणून. पूण तुमी मुखल्या दिसांनी आमच्याकी व्हडलो दाखलो करतल्यात म्हणल्यार भरवंसो आसा आनी करीजे म्हणल्यार आशाय आसा आनी तुमकां आमचो सहकार्य दिता. आज तुमची एक तराची एका मिड टर्म एग्जाम जाल्ले बरें जालें, बारी सोबल्यात तुमी. तुमच्या मिड टर्म एग्जामा सांगाता शिल्पाबायची एक एग्जाम जाली अशी हांव चिंता आनी ह्या एग्जामान शिल्पाबाई तूं एक्सलंट डिस्टिंक्शनार पास जालें. तुका संगीताचो मोग, तुजो संगीताचो मोग आनी तुका आसो भुरग्यांचो मोग हांव केन्नाय पळयता आसता आनी ताचो फळ आज आमकां दिसलो. तुका हांव बरें मागता. फुडें आमी सांगाता मेळून बरें येवजण घालून ह्या भुरग्यांक एक बरो संगीत फुडार दाखया. भुरग्यांनो कोंकणी संगीतांत उरा, कोंकणींत उरा आनी तुमी उरल्यांक रोल मॉडेल जाया. तुमचें बरें जावं. देव बरें करूं. मानशी